नमस्कार येवकार. दिस इज गोवा 360 डिग्री ग्राउंड झिरो. युतीचो फुडार एका सुत्रार, बोट दिलें हातार, फाटी वेलो खांद्यार. 2 दीस बाबा पुता, 4 दीस थातार, झेल्लें तारू बळी माथ्यार. ओडलो तो हातापायार, बाशिंग बांदून हातापायी बिग ब्रदर सव्यार. तोडफोड मोड झोड हाजीर तो वजीर, सत्तेचो खेळ आंकड्यार. महायुतीच्यो आघाड्यो, किल्ले लडोवंक फेस, लागलो निचाल फेस टू फेस. 2 दिसांचे वाग, 4 दिसांचे शिव, कोले बुद्धीन भोले, बुडत्याच्या पांय चिखलार. पळोवया दी टॉप स्टोरीज. वेस्टर्न घाट ईएसए टीम गोंयांत 21 गांव भायर काडपाचो गोंयचो प्रस्ताव. समिती भोंवतो 70 सांगे काणकोणच्या गांवांनी ब्रेस्तारा रिव्ह्यू बसका. कुडचड्यार अकाउंट लॉकर फ्रॉडांत तन्वी वस्त आनी बँक मॅनेजर जाधवाच्या आड आनीक 2 FIR. पात येल्ले बाकीचे जाणटे अलर्ट. PWD जॉब केशींत दिपश्रीक आनीक 1 दीस कस्टडी. वास्कोचे उमा पाटलाक परत कोलवाळे धरली. मडगांवां खाऱ्याबांदार पयची, खंय दोगांक तोपी. मुथूत फायनान्सा वरवीं दिपश्रीन लोनाक दिल्ले वस्तींची केस हायकोर्टांत. कंपनीक दिल्ले भांगर दिपश्रीक परत दिवंक पुलिसाचो कोर्टांत रोड ब्लॉक. गोंयांत एसटीक राजकीय आरक्षण विधेयक मंजुरीक चालू अधिवेशनांत राज्यसभेत. 2027 टार्गेट. नवी जनगणना डिलिमिटेशन केन्ना. प्रेझावांतल्यान मुक्ती आड रिव्ह्यू बोर्डाच्या निर्णयाक दुपट्टा किलर. महानंदाची हायकोर्टांत चॅलेंज. 14 वर्सांची ख्यास्त पुराय जावना म्हणून रिलीज ना. स्ट्रेट अवे पयले स्टोरीचेर या. पयली स्टोरी वेस्टर्न घाटांतल्या संवेदनशील वाठाराची. इको सेन्सिटीव झोनांत वेस्टर्न घाटाच्या गोंयचे 108 गांव आसात. तातूंतले रिव्ह्यू घेवन गोंयचे कमिटीन गोंय सरकाराचे तज्ञ कमिटीन 21 गांव अशे काडले जे त्या नोटिफिकेशनांतल्यान भायर काडपाचे, तांकां रिलीफ दिवपाचे. सेंटराक पेटिशन केले उपरांत ईएसएची टीम कालच्यान गोंयांत आसा. काल तांची मुख्यमंत्री कन्सर्न मतदारसंघांतल्या आमदार आनी मंत्री आलेशा बरोबर मिटींग जाल्या. आज ही कमिटी 70 सांग्यार काणकोण त्या वाठारांक त्या प्रत्यक्ष 21 गांवांनी भोंवता. आज फाल्यां भोंवतली. काल ही मिटींग जी जाली त्या मिटिंगे उपरांत मुख्यमंत्र्यान गोंयचो जो प्रस्ताव आसा 21 गांवांचो तो मिडियाक सांगलो. जस्ट बारीकसो आयकुया आनी मागीर असोसिएट एडिटर लौकिका कडेन या. ते फिल्डार वचून टोटली त्याच्या कडल्यान प्रेझेंटेशन घेतलें आनी देन दे विल डिसायड. आफ्टर ऑल ते तेंचेर डिपेंड आसा. ते प्रॅक्टिकली ते पळयतले क्रायटेरिया प्रमाणे. आमचो डिमांड आसा तांच्यांनी ड्रॉप करच्यो. डिक्लेअर केला. लौकीक, काल आमी हो इश्यू डिटेल घेतिल्लो ताची फाटभूंय. आज ह्या कमिटीन व्हेरिफिकेशन म्हणून नेमकें कितें केलां आनी फुडार कितें ह्या प्रपोजलाचो. आज फाल्यां कितले दीस कमिटी आसा आनी फुडार कितें ताजो. जी कमिटी आहा पळय न्हू, तिचें मेन काम आसतलें ग्राउंड झिरो तेंच्यांनी म्हणजे ग्राउंड रियलिटी चेक करपाचें. ते तेंच्यांनी आयज काम स्टार्ट केलें. काल ते पावले. काल तेंचो ते मिटींग जाली सीएम बी तिच्या बरोबर आनी आयज तेंच्यांनी एक्चुअली ग्राउंडार वचून चेक करपाक स्टार्ट केले. जे कमिटीन गोंयचे एक्सपर्ट कमिटीन रिपोर्ट तयार केला आनी जी कारणां दिवन 21 गांव कुशीक काडा म्हटल्यार ईएसएतल्यान तेजी कारणां तेंच्यांनी ऑन ग्राउंड चेक करपाचो प्रयत्न केलो. तेंच्यांनी मिटिंग्स इतल्यो सिक्रेट म्हणजे विजीट इतल्यो सिक्रेट दवरल्यो. खुबशे लोकल ऑथॉरिटीकूय खबर नासले की ते खंयच्या गांवांक केन्ना येवन गेले. ते अजून पर्यंत आमकां तेजे खंयच्या गांवांक तेंच्यांनी विजीट केल्या ते डिटेल्स ना. पण इतलेंच कळ्ळां तेंच्यांनी विजीट केल्या ती फाल्यां विजीट सकाळच्या दिसाक कंटिन्यू जातली आनी मागीर पोस्ट लंच 3 सुमार मंत्रालयान मिटींग जातली. जंय एनवायरमेंट मिनिस्टर आसतले, बाकीचे कन्सर्न MLA जिंका लागता ते आसपाक शकता, मागीर चीफ सेक्रेटरी, बाकीचे ऑफिशियल आनी जी कमिटी गोंयान 7 जाणांची स्थापन केल्ली स्टडी करपा खातीर 108 गांवांत कितले गांव भायर काडपाक जाता ते पळोवपा खातीर ती कमिटी बसतली. एक वेळ मुख्यमंत्री ह्या मिटिंगेक आसूं शकता कारण म्हत्वाचो विशय आनी तेंचे बरोबर ती मिटींग जातली. थंय त्या मिटिंगेक एक रिपोर्ट तयार केल्लो तीव गजाल फुड्यान आसतली आनी जी टीम दिल्लीच्यान येयल्या MOFची तेंच्यांनी ग्राउंड विजीट केल्लो आसतलो. सो रिपोर्ट आनी ग्राउंड विजीट तेंच्यांचे स्वताच्या दोळ्यान पयल्या. हे गजालीचेर तर चर्चा जातली. तेजे उपरांतूच दिल्ली वचून डिसायड जातले की गोंयचो डिमांड सारको आहा आनी तो मान्य करपाक जाय काय. लौकीक,
एक गजाल, ही सिक्रसी कित्याक पाळटात? खंयच्या पॉलिटिकल रिजन्सां खातीर काय एक वेळ तांचे शेड्यूल कळत जाल्यार लोक बी थंय येवन आपले स्ट्रेंथ दाखयत हें करीत? कित्या खातीर ही सिक्रसी पाळटा इतली टीम विजीट करतना? मिडियाक सुद्दां व्हडलेशें कांय इन्फॉर्मेशन रिलीज जायना. अशें CMची कालची एक ती बायट सोडली जाल्यार तशें कांय रिलीज व्हडलेशें इन्फॉर्मेशन मिडियाकय जाल्लें ना, लीक जाल्लें ना. सीएमाची कालची बायट आमी वचून थंय घेतली, म्हणजे काही इन्वायट असो नासता, मुद्दाम वचून सीएमाक मेळोन घेतलेली. आनी विजीटाचे सिक्रेट अशें आसपाक जाय, गोंयांत खुबशे फावटी अशे विजीट जाता तेन्ना थंय जे अफेक्टेड पार्टी वा इंटरेस्टेड पार्टी आहा ते तांकां मेळप जाता. जर तेंच्यांनी शेड्यूल डिक्लेअर करून गेले वा ओपनली गेल्ले, सगळ्यांक कळोवन गेल्ले, जाल्यार ते ऑन ग्राउंड प्रॉब्लेम फेस जाता. हे कमिटीक फक्त कमिटीचे जे फायंडिंग्स आहा, कमिटीचो जो रिपोर्ट आहा तो ऑन ग्राउंड चेक करपाक जाय, इतलोच तेजो भाग आहा. अशें कांय गांव आहा तिंका इकॉनॉमिक सेन्सिटिव्ह एरियांतल्यान भायर येवपाचें डिमांडूय तेंच्यांनी करूं ना. सो तसो कितें बोळा जावपाची गरज ना, पण कमिटीक सुशेगाद काम करपाक आनी तेंचें तें काम आहा तें लोकांक मेळोन बी आनी हियरींग करपाचें, असल्यो गजाली जे रिपोर्टांत आहा ते चेक करपाचे, इतलेच गजाल. सो तेंच्यांनी तें सुशेगाद जावचें म्हूण सिक्रेटली केलें आसता. ओके, थँक्स फॉर दॅट इनपूट. लौकीक, फाल्यां आमी हो ट्रॅक दवरुया. फाल्यां तूं म्हणटा तशी रिपोर्टाचो, दोनूय रिपोर्टांचो टॅली करपाचो आनी फिल्ड वर्काचो टॅली करपाचें रिपोर्टींग तें मिटिंगेक जातलें. आमी ट्रॅक करया, परत फीडबॅक दिवचो फाल्यां सांजचो. कितें रिपोर्ट एक वेळ वचूं येता तो केंद्राक. दुसरी गजाल, फुडली स्टोरी काल आमी फाटल्या आठवड्या सावन चलयतात कुडचडेची. ताजो इम्पॅक्टय आमकां दिसलो. आमी शुक्राराक ती स्टोरी ब्रेक केली. कुडचड्यार सेंट्रल बँक ऑफ इंडियांत एका बायलेन हेल्प डेस्काच्या नांवान जाण्टेल्यांक तोपी घाली तांचे अकावंट हँडल करतना आनी लॉकर हाताळटना. कोणाच्या अकावंटाकच पयशे ना, कोणाच्यो एफडी गायब, कोणाचे ज्युवेलरी गायब. आमी ती ब्रेक केली. आमी क्वेशनय रेज केलो की FIR कित्याक रेज जायना फाटल्या आठवड्याक, FIR कित्याक जायना. मागीर कळ्ळें PI कितें तरी गुड्डुलसांव करतालो. PIक सोमारा ट्रान्सफर मारलो, फटाफट 2 FIR जाले. कालचो आमचो एपिसोड जावन आज येता म्हणसर राती परत आनी 2 FIR जाले. काल आमी रेज केल्लो हो इशू की हाजो आवाट कितलो आसूं येता ह्या स्कॅमाचो. आनी आतां SPन इन्फॉर्मेशन दिलें त्या प्रमाणे खंय आनीक 17 कंप्लेनी आयल्यात. आमचो ओंकार ही स्टोरी फॉलोअप करता फाटल्या आठवड्या सावन. ओंकार, कितले डिटेल्स आनी SPन स्पेशल ब्रिफींग घेतलं म्हणून कळ्ळां ह्या कुडचडेच्या एपिसोडाचेर. नेमक्यो कसले प्रकारच्यो आनी काल त्यो आयिल्ल्यो चडश्यो अकावंटांनी लॉकरी आसा म्हणून कळटा. आज कसल्यो कंप्लेनी आयल्या आनी जाणट्याच्यो कितलो आवाट कितें कळ्ळा SPचे ब्रिफिंगाक? सो आज ह्या फूल कुडचड्या केसीचेर आज साऊथ गोवा SP सुनीता सावंतान आज प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी तेणे सगळ्यो क्लियर केल्यो भितरल्यो. आतापर्यंत तेजेर FIR जाल्या त्यो 4 जाल्या. तितून 4चो तेंच्यांनी अमाउंट तो सांगलो तो 78 lakhs म्हणून तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स सांगले की जे सिनियर सिटीजन आपले FD करपाक त्या बँकेन येताली जाल्यार हे आमी हेच्या पयलीं एक्सप्लेन केल्या ते कशे तांकां गुटलयताले आनी ताका आपल्या अकाउंटान घालताले. अश्यो तेणे टोटल पयलीं 4 एप्लिकेशनां येयली. तेन्ना बोवाळ जालो, तेन्ना ह्या न्यूज वाठारांत पसरली. तेच्या मागीर आज तेणे आतापर्यंत 17 एप्लिकेशनां आतां येयल्या आनी आतां ते सगळे ते पुलीस एक्झामीन करता. तितूंतले थोडे सिनियर सिटीजन आहा, थोडे यंग अशे आहा म्हणून आयकूंक येता. पण ह्यो 17 आतां रजिस्टर जाला तेजो अमाउंट आतां 51 lakhs सुमार जाता आनी टोटल हो आतापर्यंत अमाउंट हो 1.29 crores आतां पावला. आतां फुडली इन्व्हेस्टिगेशनां आतां कुडचड्या पुलीस करता. तशेंच ज्युवेलरी आसा तातूंत काय फक्त अकाउंट मिसमॅनेजमेंट? ना, ही सगळ्यो तितूंतली 4 3 केसी ह्यो अकाउंटाच्यो. एक केस आहा ती गोल्ड आसली. गोल्ड तेणे व्हेले आनी डुप्लिकेट हाडून दिले. ती आमी एक्सप्लेन केल्या काल की तेणे गोल्ड लॉकरान व्हरून दवरता म्हटले, पण ते गोल्ड फटींग थंयसरले ते मेळ्ळे ताका. ती केस ही गोल्डाची एक आहा. आनी बाकीच्यो सगळ्यो आहा त्यो सगळ्यो अकाउंट अशे FDन ट्रान्सफर करता म्हणून आनी आपल्या अकाउंटान ट्रान्सफर करताले. ओंकार, फक्त एकच सांग, हे जे हेल्प डेस्क म्हणून ती बायल त्या जाण्टेल्यांक आदार करताली, तांकां आपले अकाउंट किंवा लॉकर ऑपरेट करपाक कळनात म्हणून ती तांकां हेल्प करताली. आतां हे जे 17 कंप्लेनी आयल्या ह्यो खरेंच फटवल्या म्हणून आयल्या, तांचें कितें ना जालां काय हो रिपोर्ट वतकीर इन पॅनीक आयल्यात? बाबाय आमचेंय ना जालां आसतलें, आमचेंय वचून पळया, कारण हे लोक मूळ आपलो वेव्हार आपूण हँडल करपी न्ही बँकेतले. म्हणजे
फटवले म्हणून आयल्या काय इन पॅनीक आयल्या तें बी कितें कळना व्हेरिफिकेशन प्रायमरी कितें जालां स्टार्टिंग ह्यो 4 केसी तेन्ना रजिस्टर होत्यो पयलीच केस तेन्ना रजिस्टर जाल्ली तेन्ना ही न्यूज स्प्रेड जाली तेन्ना लोकांनी आपल्या अकाउंटान वचून चेक केले की खरेंच ते अकाउंटान आपले पयशे आहा काय ना पण तांकां तेंच्या अकाउंटान मेळोंक नासले कित्याक ते हेंच्यात खंय तरी हितून सापडलेले जाळेन म्हणून तेंच्यांनी रावल्ले ते पण आता जश्यो जश्यो आता कंप्लेनी येता तश्यो तेंच्यांनी आता सगळ्यांनी आता आपल्यो रजिस्टर केल्या सगळे ही चडशी आता 17ची एप्लिकेशन आहा हे चडशे सिनियर सिटीजन लोक जे सिनियर सिटीजनाक ते फटयताले तेच लोक हे आज कंप्लेंट घेवन सुयेज कुडचड्या पुलीस स्टेशनार येयले. ओके थँक्स फॉर इनपूट ओंकार कीप ट्रॅकिंग दी स्टोरी लोक हे पळयत आसात फाटले 4-5 दीस जाले आमी डिटेल्स दीत रावया कीप ट्रॅकिंग दोज 17 कंप्लेन्स ऑल्सो. आतां आमी फुडले स्टोरी कडेन वतात. फुडली स्टोरी जॉब स्कॅमाच्या स्टोरीक एक डेव्हलपमेंट जाला. एक नवे केशीक 14 लाखांची केशीक दिपश्रीक आनीक एकाच दिसाचो रिमांड पडला दिपश्री सावंताक फोण्या. एकाच दिसाचो रिमांड म्हणजे काल आमी जे शक्यता उक्तायली की पुजा भशेन तेंय हळू हळू कस्टडींतल्यान भायर सरपाचे दिशेन चल्लां. घडये हे एका दिसाचो रिमांड शिनाल आसत. तेवटेन ती उमा पाटील म्हणजे आसा वास्कोची तिका रेवोडे कोणा तरी तोपी घाली म्हणून कोलवाळे पुलिसांनी धरल्या. वास्कोचे बायलेक आवय आनी पूत धरिल्ली ती आवयक परत धरल्या. तेवटेन खारेबांदार मडगांवां 2 केशी जाल्यात. पुलीस स्टेशनार पावल्या. पळय म्हणटा त्या जोडप्यान खंय तांकां तोपी घाली. तो घोव मागीर कितें तरी एक्सिडेंटान सोंपलो. बायल ती आतां पयशे परत दिना जॉबा खातीर घेतिल्ले ते म्हणून 2 जाणां पुलीस स्टेशनार गेल्यात. अश्यो वेगवेगळ्यो बारीक सारीक सद्या सुरू आसात. पूण मेन एजंट जी दलाल आसा दिपश्री जिचे कडेन मोठो वेव्हार आशिल्लो तिचे विशीं आमी विवेका कडेन या फॉलोअपा खातीर. विवेक फक्त एका दिसाचो रिमांड पडला ही सुटपाचे वाटेर आनी तिचे कडेन प्रोग्रेस कितें जालां इन्व्हेस्टिगेशनाक. रिमांड कमी कमी जायत आसा आनी लोक सुटत आसात. नव्यो केसी बंद जाल्यात आनी इन्व्हेस्टिगेशन खंय पावलां. चार्जशिटाचें पोझिशन कितें आसा इतले सगळे केसींचें 33 एक्युजडांचे चार्जशिटाचें पोझिशन कितें कळटा. आमी आतां सुरवातीच्यान जेन्ना पळयतात की हे सगळे एक्यूज धरल्या पयलीं ते आतां तांकां रिमांड घेवन पुलीस कस्टडी मारून एक आतां सध्या रिलीज जायत आहा बेलीचेर आनी त्याच प्रमाणे हेंचेर केसी आयिल्ल्यो त्या प्रमाणे हेंचेर कंप्लेन आसात. पण अजुनूय हेंचेर केसी आहा पयलीं त्यो थोड्यो आतां जशें आमी आतां उलयता डेली त्या प्रमाणे आतां केसी येवपा लागल्या. आतां जी आतां चौकशी केल्या दिपाशी म्हणटा ती ही सावदेची कंप्लेनी ही सेकंड कंप्लेनी आतां अरेस्ट जाल्या आनी तिजे आतां जे इन्व्हेस्टिगेशन केलां फोंड्या पुलिसांनी तितूर SBIन तिजो बँक अकाउंट मेळ्ळा तितूर 1,04,00,000 ट्रान्झॅक्शन जालां. तितून भितर ती एका 47 lakhs काडून एका बिल्डराक पेमेंट केल्लो आसा नेफ्ट केल्लो आसा. त्याच प्रमाणे तिजे कडेन गोल्ड लोन तिणे घेतलेले आसा मुथूट फायनान्सान. मागीर तिच्यो जवळ 5 गाडयो पुलिसांनी अटॅच केल्ल्यो आसा. सो त्यान भायर हेजी गोल्ड म्हणल्यार वयले जे पयशे आहा ती डेली ती आपल्या एका ऐशोआरामाक मोडटाली त्याच प्रमाणे. आनी सद्या कशें आसा की भुरग्यांच्यो जणांच्यो कंप्लेनी अजून येवपाच्यो आसात त्यो अजून भायर खंयच्यो फोंड्या तालुक्याच्योच न्ही तर भायल्या लोकांचे तिणे पयशे घेतलेले आसा. सो हे सगळे टोटल आतां कितले पयशे आतां सांगूं येना कित्याक पुलिसांनी आतां जी सेंट्रल एजन्सी आहा तांचे कडेन हे सगळे इन्क्वायरीक मागला की तिजो खंय खंय अकाउंट आसा ते सगळे पुराय इन्फॉर्मेशन घेवपाक लागून आनी खंय खंय तिणे इन्व्हेस्ट केल्या ते पयशे अशें. म्हणजे फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिटाच्या लेवलाचेरय तयारी हें चल्ला प्रोब चल्ला. तो परब म्हणटा तो दुसरो तो इंजिनियर WRDचो ताजें कितें स्टेटस कळना काय तो आसा अजून कस्टडीक कितें प्रोग्रेस आसा. ना ताजी जाल्ली सुटका जाल्ली आसा बेलीचेर पण तांकां सध्या 20 दीस डेली येवन सकाळी येवन सायन मारून परत सांजची येवन सायन मारून तांकां वयचें पडटा. ओके. त्याच प्रमाणे ही श्रुती प्रभुगांवकर धरलेली तिजी एक स्विफ्ट गाडी आहा ती हाडून पुलिसांनी अटॅच केल्या आनी त्याच प्रमाणे योगेश गोळकर आहा ताका अरेस्ट केल्लो टीचर आशिल्लो ताजी एक I-10 गाडी हाडून पुलिसांनी अटॅच केल्ली आसा पुणे पुलीस स्टेशन. ओके थँक्स फॉर दॅट इनपूट कीप ट्रॅकिंग विवेक. आमी ह्या दिपश्रीच्या केसीच्या फुडल्या भागा कडेन वतात. विवेकान आतांच मेन्शन केलें की तिच्या SBI एका अकाउंटांक 1.4 crores
47 लाखांची ट्रान्झॅक्शन बिल्डरा कडेन, मुथूट फायनान्सा कडल्यान गोल्ड लोन अशें सगळें दिश्टी पडलां. म्हणजे कळटा त्या प्रमाणे ही बायल फक्त जॉबा खातीर येतल्या लोकां कडल्यान फक्त पयशेच न्ही, घडये पयशे ना जाल्यार तांचे कडेन ज्युवेलरी घेताली. कोण आसा तें आपलें भांगर दिवन चल बाबा एकदाचो जॉबा लागून खंयच्यान वसुली जातली ती मागीर पळोवया, सद्या भांगर पयशे ना जाल्यार भांगर तरी दिवया. कारण ही केस पुलिसांनी तिच्या मुथूट फायनान्स गोल्ड लोनाची केस पुलिसांनी हायकोर्टाक व्हेल्या आनी हायकोर्टा कडेन प्लिडींग केलां की मुथूट फायनान्सान हें तिचें गोल्ड जी ज्युवेलरी घेतल्या ती तिचीच आसा अशी सांगून नजो, कोणाची आसूं शकता, विक्टिमाची आसूं शकता. ताका लागून ती गोल्ड रिलीज करचें न्ही म्हणून पुलिसांनी हायकोर्टाक प्लिडींग केलां. म्हणजे ही ज्युवेलरी तिचे कडल्यान खंयच्यान आयली हाचो सोद, ती जर तिका रिवर्ट केली जाल्यार ती वतली. पूण कंपनी म्हणटा आमकां आतां मेरेन तिचे कडल्यान वेवस्थीत हप्ते भरता, ती ज्युरी भरता, सगळें भरता. ऑफकोर्स तिचे कडेन जो पयसो सर्कुलेट जाता ती वेवस्थीत हप्ते भरूंक शकतली, ताचो इशू ना. आमी मुकेश कुमारा कडेन या, तो हायकोर्टांत ही केस फॉलो अप करता. Mukesh, what is the pleading by cops before High Court in this Muthoot Finance case about her jewelry? Yes. First thing I want to clarify that petition is filed by Muthoot Finance, not by the police. So police is respondent in this matter. Muthoot Finance has pleaded that Ponda police has requested to freeze that gold loan account where approximate more than 500 grams gold has been placed by Deepa Srimato, and around 25 lakh rupees has been taken by loan in the month of June. So Muthoot Finance has said that if they freeze this loan account, then they are getting regular EMI, regular interest. Then that will occur loss to them. So that's why they are opposing. Of police to freeze that loan account, and 25 lakh rupees loan has been taken against those. So now High Court, though we have to wait for the detailed order, it has not come yet, but for now it has been said by the High Court to Muthoot Finance not to release those gold without prior permission from the court. We will see that what is the detailed order in this matter by the High Court. Okay. So, yes. Keep tracking that part of the story. We'll update it tomorrow if the order is issued by today. We'll update it tomorrow in the 360. Thanks for that input, Mukesh. We are moving to the next. फुडली स्टोरी जी आसा ST रिजर्वेशनाची. ST रिजर्वेशन म्हणजे पॉलिटिकल रिजर्वेशन. एसेंब्लीक सद्याक ST पर्संटेज जी 12% पॉप्युलेशन म्हणटात, पूण ताका नवे सेन्सस करचे पडटले, मागीर डिलिमिटेशन करचें पडटलें सीट रिजर्व करपाक. पूण सद्याक केंद्रान जो अप्रुवल दिला गोंयाक ST कम्युनिटीक तांच्या पॉप्युलेशना प्रमाणे असेंब्लीक रिजर्वेशन तितले सीट मेळटले हो जे क्लियरन्स दिला ताजे प्रमाणे बिल पार्लमेंटाक आयलां आनी राज्यसभेक तें बिल आतां अप्रुवलाक ह्या सेशनाक येता. काल MP राज्यसभेचो तानावडेन ह्या बिला विशीं ब्रिफींग दिलां. ताचो स्टेटस पळोवपाक मागीर आमी विचारपाक लौकिका कडेन या. तानावडेचो जस्ट फोनो आयकुया बारीकसो. 20 डिसेंबर पर्यंत पार्लिमेंट सेशन चलतलें. त्यामुळे त्याच्या पयलीं ह्या सेशनानूच तें बिल जें आसा, वेगवेगळीं बिलां येवपाचीं आसा, तातूंत ST रिजर्वेशन जें बिल जें आसा, पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर गोवा, तें बिल ह्याच सेशनान येतलें आनी पासूय जातलें. ओके. केन्ना बी येतले अशें तशें फिक्स शेड्यूल आहा काय केन्ना येवपाक सेशन? केन्ना येवपाक शकता. 20 तारखेपर्यंत केन्ना येवपाक शकता. लौकीक एकाच गजालीचेर क्लॅरिफिकेशन जाय. सरकारचें म्हणटा आतां रिजर्वेशन धर तूं दोनी लोकसभा आनी राज्यसभा, लोअर आनी अपर हावजान क्लियर केलें की मागीर हें जें बील आसा तें ऑथॉरिटी नेमपाक, सेन्सस जावन की डिलिमिटेशन करपा खातीर ते ऑथॉरिटी नेमपा खातीर हें बील. फुडलो प्रोसेस नेमको केन्ना जाता? कारण ST कम्युनिटी जी मागता 2027 समजा इलेक्शन जालें गोंयचें जाल्यार ताका रिजर्वेशन जाय म्हणून मागतात. हो फुडलो प्रोसेस कितें चॉकआउट जाला तें
सेन्सस करपाचो, कारण 2011 नंतर इंडियेक सेन्सस जाल्लो ना, पॉप्युलेशन सेन्सस. त्या सेन्ससा उपरांत एसटीचें पॉप्युलेशन नेमकें कळटलें, त्या प्रमाणे डिलिमिटेशन करचें पडटलें. ह्या प्रोसेसाचेर कितें क्लॅरिटी आसा सरकाराची कॉन्क्रीट? हेजें बील येयलां, पण स्पेशली गोंया स्टेटी पुरते जालें. गोवा स्टेट अशी आसली जंय एसटी रिजर्वेशन असेंब्ली हितून नासले. बाकीचे ते सकल्यो ज्यो संस्था आहा, झेडपी म्हणा, पंचायत म्हणा, तितून एसटी रिजर्वेशन, बाकीचे रिजर्वेशन आहा. असेंब्ली रिजर्वेशन, असेंब्ली खातीर रिजर्वेशन हे करूंक नासले. फक्त आमी एक आमच्या स्टेटीन फक्त एससी जे पेडणे आहा, एससी रिजर्वेशन ते चालू आहा. सो डिमांड कम्युनिटी कडल्यान येतालो. एसटी तेंच्यांनी खुबशी रिप्रेझेंटेशनां केली. आता सगळो डिमांड मतींत धरून हें बील हाडलां आनी बीजेपी सरकाराचो एश्युरन्सूय आसलो, तो स्टेटींतल्यानूय आनी सेंटरांतल्यानूय एश्युरन्स आसलो की एसटी रिजर्वेशन असेंब्ली भितर दितले. ते आतां 3 सीट 4 सीट ते मागीर ते पॉप्युलेशन प्रमाणान मागीर ते सगळ्यो पॅरामिटर्स कोण ठरतले. आनी तितून मागीर अशें कळ्ळें की डिलिमिटेशन जावपाक जाय कॉन्स्टिट्युएन्सींचे, ते जावचे पयलीं सेन्सस जावपाक जाय. आनी ते जर नॉर्मल सगळ्या देशभराचे जर जावपाक रावलो तर 2027च्या इलेक्शनाक हे गोंयचे एसटी रिजर्वेशन जावपाक शकना. तो एक पॉयंट डिस्कस जातलो. तो जातना हें बील जे गोंया खातीर येयला ते एम्पावर्स इलेक्शन कमिशन, की जो डिलिमिटेशनाचो जो ऑर्डर 2008 आहा, तितून बाकी गोंयचे 2012चे इलेक्शन जे असेंब्लीचे जाले ते सगळे डिलिमिटेड. परवरी बी कॉन्स्टिट्युएन्सी तयार जाली, काणकोणचे 2 आसले ते 1 जाले. डिलिमिटेशन 2008च्या ऑर्डरी उपरांत जाला. ते ऑर्डरी भितर एमेंडमेंट करपाचे पावर्स इलेक्शन कमिशनाक दिता आनी तो प्रोसेस सगळो गोंया खातीर करपाचे पावर. सो म्हाका अशें कळटा बिलाच्यान की गोंया खातीर सेपरेट ह्यो गजाली करपाक जातल्यो. तेंचे पॉप्युलेशन पळोवन, डिलिमिटेशन पळोवन गोवा स्टेटी पुरते आनी रिजर्वेशन ठरोवपाचे हे सगळे करपाचे पावर्स इलेक्शन कमिशनाक मेळटल्यो. ओके ओके थँक्स फॉर. आमचे कडेन वेळ कमी आसा लौकीक, आमी फुडले स्टोरी कडेन वतात. फुडली आनी 360 डिग्री ग्रावंड झिरो रिपोर्टाचे आमी हो रिपोर्ट वायंड अप करतना निमाणी स्टोरी. दुपट्टा किलर महानंद नायक हें प्रकरण खूब गाजलें कांय वर्सां फाटीं गोंयांत. जवळ जवळ 14 ते 15 खून पोलिसांनी ताच्या नांवार घाले, चार्जशिटांय घाली. पूण ऑफकोर्स कितलेशाच केसींनी तो सुटलो. अवघ्यो एक 3-4 केसींनी ताका कन्विक्शन पडलें. कितले चलयांक ताणें फसोवन हें करून मारली असो तो इश्यू आशिल्लो तेन्ना. आतां हो महानंद नायक 14 वर्सां जालीं ख्यास्त भोगता, कोलवाळे जेलींत आसा. आनी तो बरे वागणुकेच्या आदाराचेर आपल्याक प्रीमेच्युअर रिलीज मागता जेलींतल्यान. पुणून ख्यास्तीचो रिव्यू करपाचो जो बोर्ड आसता ताणें ताजें प्रपोजल रिजेक्ट केलां. प्रीमेच्युअर रिलीजाचें प्रपोजल रिजेक्ट केलां कारण 1-2 वर्डिक्टांनी ट्रायल कोर्टान ताका प्रीमेच्युअर रिलीजाक बंधनां घाल्यात. आमी मुकेश कुमारा कडेन या. नेमको हें प्रस्ताव कितें महानंदाचो आनी ताजेर हें कितें आसा तें कोर्टाचें. मुकेश, वॉट्स द इश्यू ऑफ महानंद रिगार्डिंग दीस प्रीमेच्युअर रिलीज? Mahanand Naik has applied for premature release and which has to be assessed by, decided by sentence review board. So sentence review board in October this year, and environment is convicted for life is that the prisoner, the convict has to complete 14 years. But sentence review board held that there is मुकेशाक आमकां ऑडियोक इश्यू जाता, ऑडियो कनेक्शनाक आमचो वेळूय सोंपत आयला. इतल्याचेर आमी हो 360 ग्रावंड झिरो रिपोर्ट इतल्याचेर वायंड अप करतात. पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं.